फाटल्या 7-8 दिसांच्यान कहर केल्ल्या आडवेळ्या पावसान बेरेस्तारा राती पुराय गोंयांत सावार घातलो। कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान वीज पुरवण बंद जाल्ली। अचानक पडिल्ल्या ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जाल्लें। बेरेस्तारा राती गडगड मारून धोग्याचो पावस पडिल्ल्यान गटारात तुंबून गटारांतली माती रस्त्याचेर व्हांवून आयली। नेटाचे वारे सुटले। वाऱ्याच्या तडाख्यान कांय कडेन झाडां पडली। पिळगांवच्या मठवाड्यार आनंद कवळेकर हांच्या घराचेर फणसाचें झाड पडिल्ल्यान ताच्या घराची मोडतोड जाली। झाड पडले तेन्ना दोग भुरग्यां सयत घरात 4 जाण आशिल्लीं, मात वस्त्र्याचेर कोणूच नाशिल्ल्यान वायट घडणूक टळ्ळी। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रातींत मदतकार्य केलें। मोठो पावस येयलो न्हू तेन्ना कितें जालें, वारो येयलो आमी भितर बसलेलीं सगळीं जाणां, दोग जाण भुरगीं आनी घोव आनी हांव आनी तो। तेन्ना वारो येयलो आनी ते घडाक जालें, आमकां खबरूच ना तें कितें जालें तें। भायल्यान खंय जाल्यार तो पणस पडला, सगळो खानो आमकां भायर वचपाक मेळना, गाडयेर मातशें धाकटे गाडयेर मातशें पडले आनी तरी बरें आमी भायर अशीं नाशिल्लीं म्हणून देवाचे उपकार म्हणपाचे। पण आनी एक गाडी असली 4 व्हीलर? 4 व्हीलरी मातशें हेच लागला आणि 2 व्हीलर असली? 2 व्हीलर आशिल्ली। म्हणजे तशें काय ना, आता फायर ब्रिगेडचे मागीर येवन कितें केलें? मागीर तेणें फायर ब्रिगेडी फोन केलो, ते येवन तेणी सगळें कट करून गेले। 10-10:30 जाली तांकां वयता वयता। पण लायट बी? लायट तेन्ना नाशिल्ली, खावनो पडलें तेन्ना लायट नाशिल्ली। तेन्ना मागीर येयले लायट ते फायर ब्रिगेडीन। नाडूस गो संवर्धन केंद्रा कडेन वाऱ्याच्या तडाख्यान लायटीचो खांबो हुमटून पडिल्ल्यान वाठारांत रातीच्यान वीज पुरवण बंद जाल्या। शेळपे धुळेरात माडाचेर वीज पडले उपरांत ताचो धपको घराक बसलो। घडणूक घडली तेन्ना दोग भुरगीं रुमांत बसून मोबायल वापरतालीं, तांकां ह्या विजेचो झटको बसलो। मात सुदैवान कोणाक व्हडली दुखापत जावंक ना। वीज पडिल्ल्यान घरांतल्या लायटीच्या सामानाचें मात लुकसाण जालें। 5:15 सुमार पावस पडल्या, पावसाच्या बरोबर एक वीज पडली। कोणाची खांडोळे म्हणून कोणाच्या घराचेर मातशें पडलें आनी सायडीक एक माड आसलो, ते माडाक पडलो आनी माडाक उजो पेट्टलो। सो आमी फायर ब्रिगेड आयले आनी उजो पालयलो आसा। मनशाची काय सारकी खबर ना, सांगलां तांकां आमी मातशें डॉक्टरा कडेन वचून एडमीट बी जाता जाल्यार पळया कितें। माड जळलो, माडाचे उदीक मारपाक लागले आनी ही न्हांवून येतले आनी अशें कित्याक वाकून येता म्हणून हांव थंय खुर्चीवर बसलेले, वाऱ्या हवा गार येता म्हणून दार बी बंद करूंक ना आनी हे सगळे खाड तिथपर्यंत येयले। वीज पडली हे भीत फुटून ही सगळी घरभर झाली आनी म्हाजी हातीक मातशी अशी कितें जाता म्हणून हातीकच पळयता वर पळोवंक ना। ही म्हणटले लाल झाले कितें ही सांगत येयले, हातचे हात चुकता म्हाज्या। येयले ना शेजारी बी, तेंची घरान बी तशें जाला न्हू, तेंच्या घरान जाला, तेंच्या घरान जाला। कितल्या घरांनी जाले? 4? होय 4 घरान आनी ते घराची घर हालतले म्हणटले तेणी बी। हांकां बी मातशें ह्या घरान बी कितें जालां म्हणटले तेणी बी। अच्छा, 4-5 घर मातशें हे जाला, हल्लेल्या भशेन चड आमच्या घरान आनी तेंच्या घरान मातशें लायटी बिटी धक्का केला ते। शिगांव माटोजे वाठारांत लायटीच्या खांब्यांचेर व्हडली झाडां पडिल्ल्यान वीज खात्याक लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालां। एक अजापाची गजाल म्हळ्यार उजो पालोवपी दळान ह्या वाठारांत झाडां कापपा खातीर अँब्युलन्स घेवन आयिल्ले। माटोचे वाठारांतलो रस्तो बारीक आशिल्ल्या कारणान उजो पालोवपी दळान ही सोय केल्ल्याची म्हायती तांणी दिली। म्हणल्यार आमगे हांगसर मोठे वादळ जालें, सगळे आमचे 3-4 खांबे मोडल्या, लायटीचे पोल मोडल्या, झाडां पडल्या आनी आतां काडपाची चालू आसा। फायर ब्रिगेड आतां येयल्या। पळोवपाक गेल्यार दिसता तेंच्यांनी आमकां सांगलां, आमी जेई ऑलरेडी कॉल केल्लो अश्विन सराक, तेणी सांगलां आमकां एक सांजचे आमकां दनपार पर्यंत आमकां करून दिता म्हणून। तेंच्यांनी ते आमकां रिप्लेस करून दिता म्हणून सांगल्या मोडल्यार। राती लायटूच नाशिल्ली? ना, राती लायट ना। माटोच्या गांवांत आसा ज्या जाग्यार राती चक्रीवादळान लायट नाशिल्ली, मोठमोठी झाड मोडून पडलेले आहा, खांब्यार पडलेले आसा। जवळ 3 खांबे थंय माटोच्यान मोडलेले आसा। माटोच्या शिगांव हांगा 3 खांबे लायटीचे मोडलेले आसा आनी दुसरे म्हणल्यार 2 खांबे सामकेच बँड जाल्ले आसा। तेन्ना राती तांकां रातभर लायट ना, अजून सुद्दां ती झाडां काडपाक अग्निशामक दल येयल्या। पूण एक अजापाची गोश्ट म्हणल्यार तेंची गाडी हाडिनासतना ते तेंचीच एम्बुलन्स घेवन येयले आनी एम्बुलन्सीच्यान ते हांगा कटींग करपाक आयले झाडां। तितून सगळें जनरेटर बाकी सगळें तेणी घालून ते साहित्य घेवन येयल्लें आसा एम्बुलन्सीन।
कारण सांग म्हणल्यार जे माटोवच्या गांवांत वचपाक वाट नाशिल्ली, मोठी वाट ना, व्हडली गाडी वचपाक वाट ना आनी गाडी सगळी हेवटेन तेवटेन गेले कारणान तात्काळ म्हणून तेंच्यांनी ती एमर्जन्सी एम्बुलन्स घेतल्या अशी ते सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.